मंगळार 27 ऑगस्ट 2024 सांत मोनिका मुखेलवड न्यायनीत काकूत आनी विस्वास हे तुमी सांडल्यात। नियाळाक आदार जेजू धर्मशास्त्रांचे आनी फारिसेवांचे दोंगेपण दाखोवन दिता। सगल्यो चाली रिती ते पाळटात, पूण समर्थीचे कायदे मोग न्यायनीत ते सोडून दितात। भायल्यान ते बरे, पूण असोल जिवितांत ते चोर, नागवणे, दुसऱ्याचेर आपलो भार घालपी। स्वर्गार वचपाची वाट आमच्या शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान वेता अशी एक म्हणणी आसा। एक वस्तरी सदांच मिसाक वेता, रेतीरान वांटो घेता, पूण घरांत किजिलां, वायट उतरांनी घरच्यांक पाचारता। न्यायनीत काकूत आनी विस्वास तिणें सोडून दिला। कसलो उपयोग? भायल्यो चाली रिती पाळून आनी काकूत सोडून दिवंक जेजू आमकां सगल्यांक असल्या मोवाळ आनी दयाळ वागणुकेची देख। जायते फावट आमचें जिवीत अशेंच जालां। आमी भायल्यान बरीं, पूण समर्थीचे कायदे आमी सांडल्यात। आमचो देव न्यायनीत करपी, तर आमी कित्याक आमच्या पेल्याक गुन्यांवकार करता? आमची आनी पेल्याची अस्कोताय वळखून घेवया। आमचो देव काकुतीवंत आनी विस्वासी गरजेवंताची काकूत, आनी दया करुया आनी ताच्या आदाराक पावुया। पवित्र आत्मो आमकां नवीं मनशां करता। ताच्या देण्या वरवीं आमच्या जिवितांत न्यायनीत काकूत उत्पन्न करुया आनी अशें करूंक जोडटेच्या दिसाक तयार रावुया। म्हजो थाराव आयच्या दिसाक एक तरी गरजेवंतांक पावूंक वावुरतलो।